भारतीय जनता पार्टीचे सांगे मतदारसंघाची भाजपा तिकीट म्हाका पयल्याच टप्प्यान भितर जाहीर जाले नंतर गेले ते 2 जानेवारीच्यान हांवें म्हज्या प्रचाराक सुरवात केली आनी घर घर प्रचाराचेर हांवें भर दिलो। तातूंत भितर सादारण ते सुरवातेक म्हाका 500 कार्यकर्ते डेली घर घर प्रचाराक मेळ्ळे आनीक शेवटाक गेले ते 4-5 दिसांक ती संख्या 1000चेर पावली। आणि प्रत्येक गांवांत जेन्ना वता ते गांवचे लोक उत्स्फूर्तपणान स्वागत करतात आणि त्या पंचायतीचे कार्यकर्ते निम्मे कार्यकर्ते ते थंयचेच असतात। आमचे मतदारसंघाचे एकूण जर 500 कार्यकर्ते आसा जाल्यार 500 कार्यकर्ते त्या पंचायत क्षेत्रांतले म्हणून प्रत्येक घरांतल्यान एक मनीस हो स्वयंस्फूर्तीन आयज भायर सरिल्लो आसा। म्हणूनच ह्या प्रचार फेरी भितर 2 तारखेर कॉमेस जाल्ली ती प्रचार फेरी साधारण ते आयज 13वो दीस आसा आणि ह्या 13 दिसां भितर म्हजी साधारण ते 90% घरां कंप्लीट जाल्ली आसा। 2 दिसांचो म्हणजे घर घर प्रचार उरलेलो आसा तो म्हणजे म्युनिसिपल एरिया। ह्या म्युनिसिपल एरिये भितर 14 तारीख आणि 15 तारखेर सकाळचे 9 ते रातचे 9 पर्यंत आमचे प्रचार कार्य चालू उरतलें आणि प्रचाराची फेरी सोंपतली। सांगपाकय उमेद दिसता की महामेळाव्याच्या निमित्तान हांवें संपूर्ण मतदारसंघान घर घर चलो प्रचार केल्लो आणि तातूंतल्यान निमंत्रणां दिल्ली आणि एक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आणि महामेळाव्याक 8000च्या वयर उपस्थिती लाभली आणि परत एक फावटी 2 म्हयन्याच्या भितर 2 फावटी घर घर चलो अभियान आमी राबयलें। ताच्या भायर म्हजे कॉर्नर मिटिंग्स असतात प्रत्येक सांजे वेळा एक पंचायत भोवून जाले नंतर 3 बुथांचेर 3 कडेन मिटिंगो असतात कॉर्नर सभेन आणि कॉर्नर सभेन परत एक फावटी इतको प्रतिसाद कॉर्नर सभा म्हणपाची जी जाहीर सभा जावन पडटा। 250, 300, 350, 400 लोक मतदार हे कॉर्नर सभेन येतात आणि साधारण ते म्हाका दिसता 45 मिनटांची आमची कॉर्नर मिटींग एक आसता आणि 3 तासां भितर आमी 3 मिटिंगो करतात। एकूण जर प्रचार कार्य पळयलें आणि लोकांचो उत्साह पळयलें जर जाल्यार भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण गोंयान एक वेव बरी आसा। म्हाका दिसता की गेले ते फावटीक आमी 21 आमदार जाल्ले ह्या फावटीक आमी निश्चित 26 हो आंकडो क्रॉस करतले।